पणजे आझाद मैदानाचेर हुतात्मा स्मारका कडेन धरण्याक बशिल्ल्या मायनिंगांतल्या लोकांक क्रांती दिसाच्या सुवाळ्या निमतान थंयसावन हालयले। ते वचून फेरी कडेन धरण्याक बसले। सरकार अध्यादेश काडून मायनिंग सुरू करिना तो मेरेन तांचे धरणे खंय चालूच। पर्रीकारान बसका घेवन प्रस्न तडीक लावचो म्हूण युनियन मागता। पावसाने बसता त्यांची परिस्थिती पळोवन तरी बेगीन मिटींग आपोवन आमचे जॉयंट फ्रंट जे आसात गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट ताका आपोवन बेगीन हो पर्रीकारान विषय सॉर्ट आउट करचो म्हणून आज आमी पावसान हांगा सगळे धरणां धरून बसलेले। आज कितलो दीस तुमचो? आज 7वो दीस। ओके, तुम्ही हांगा कित्याक आयला? आमी येयले फक्त जे आमचे मायनिंग सुरू जावच्यो बेगीनच्या बेगीन गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडचें, ऑर्डिनन्स काडचें आनी मायनिंग सुरू करच्यो। कन्सेशन एबॉलिशन एक्ट 1987ची एमेंड करून ती प्रॉस्पेक्टिव्ह 2087 पासून फुडें करची अशें म्हणून आमी डिमांड करता हांगा। ओके, तुम्ही सगळे आता कितले जाण आसात? आता हांगा जवळ 300 लोक आसात। खंयचे खंयचे कंपनीचे? कंपनीचे अशे मिक्स आसात, सगळे मायनिंग डिपेंडंट आसात। मायन्स ऑपरेटरवाले आसात, ट्रकवाले आसात, बार्जवाले आसात। आमी आझाद मैदानाचेर जे बसलेले ते आज आमकां थंय रेव्होल्युशन डेचो हे आसा, क्रांती दिनाचो फंक्शन आसा पूण आज तांच्यांनी आमकां परमिशन दिवंक ना म्हणून आज आमी ह्या फेरी जाग्याचेर सगळे जाण पावसात भिजत बसलेले आसात। गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री आनी काँग्रेसीचो फुडारी प्रतापसिंग राणेक जीएमसींतल्यान सोमारा डिस्चार्ज दिलो। राणेक कसलें तरी इन्फेक्शन जाल्ल्यान शेनवारा रातीं उसरां जीएमसींत एडमीट केल्लो। 36 वरां तो दोतोराच्या देखरेखी खाला उरलो। उपरांत ताच्यो वेगवेगळ्यो वैजकी चांचण्योय जाल्यो। बांबोळी सावन डिस्चार्ज जाले उपरांत राणे ताच्या आल्तिनावेल्या फ्लॅटार गेलो। घेव एक कमर्शियल ब्रेक।